महिला अध्यक्ष हाँ भी अटेंड करें. गार्बेज आलेली खूप आले काल हे केली त्यांच्या सांची वेली गार्बेज म्हणून एक प्लांट येता पळय त्या प्लांटाक स्थानिक लोक म्हजें नांव लक्ष्मी नारोजी. हांव एक रिटायर्ड टीचर. हांव बांदेकर वाड्या हांगा रावतां. आनी ही शाळा बरी आसतना हांगा पयलीं एक इमारत आसली, ती पावना म्हूण दुसरी इमारत बांदली. आनी कितलेशेच भुरगे हांगा शेकड्यांनी भुरगे हांगा शिकून गेले पयलीं ते 4थी मेरेन. आनी प्रायमरी हें सुद्दां जाल्लें ते KG पर्यंत भुरगे हांगा शिकताले, KG ते 4थी पर्यंत. आनी अशी नावाजती शाळा आसली, बरे बरे प्रोग्राम हांगा जाल्ले. आनी पयलीं हांगा सरस्वतीच्या दिसांनी बरी बरी नाटकां जातालीं. वाड्यावेले सगळे लोक कॉपरेशन करून सरस्वती पूजन करताले हांगा. सो आयज कितें जालां हांगा सर? आयज ह्या भुरग्यांची संख्या कमी जाल्ल्या कारणान शाळा बंद पडली. त्याच्या फाटली कारणां आनी दुसरें. नंतर शाळा गव्हर्मेंटान सारकी केली, पूण थंय कितें तरी हाडूंक जाय आसलें न्ही. अशें संगीत क्लास म्हणा, हे म्हणटा ते हेल्थ सेंटर म्हणा, नाजाल्यार आनी कसलेय तरी प्रोजेक्ट, पुलीस स्टेशन असलें कितें रिपेर करून तशीच दवरली कांय वापर नासतना गव्हर्मेंटान. तेन्नाच तर रिपेर करून कितें हाडलेलें न्ही जाल्यार अवस्था अशी जावची नासली. बरी पेंट करून सारकी केल्ली गव्हर्मेंटान, पूण तशीच हाडली कांय प्रोजेक्टान. आमची डिमांड आसलो की हांगा बालभवन हाडचें, तें आयकलें ना. वाड्याच्या लोकांनी केल्लें डिमांड, भुरग्यां खातीर बालभवन हाडचें, संगीत हें हाडचें वर्ग, पण तें कांय गव्हर्मेंटान आयकलें ना. पण आतां तुमी कित्याक जमले हांगा सर? आतां ते गार्बेज हाडटा. आतां कोरोनाचे दीस आसा, कोरोनाच्या दिसान जाय तितली आमी स्वच्छता दवरूंक जाय. आनी थंय सर भर वस्तीन आमी हांगा रोगराई हाडली. समज गार्बेज म्हणजे तुमी तशें म्हणटा ते सुके, मागीर वलोय गार्बेज येतलो आनी अशी रोगराई हांगा पसरतली. कोण डम करता हांगा सर? पंचायतीन सांगलां आनी ते थोडे हाडून दवरता हांगा. आनी हरशीं असले प्लांट आहा पळय ती वस्तीन भर वस्तीन येयनात. हांगा भर वस्ती आहा, कितलीशीं घरां आसा हांगा, भुरगीं बाळ हांगा भोंवतात. आनी आमी जाय तितली घरा कडेन आतां कोरोनाच्या दिसांनी सगळो लोक नितळ करता. आनी त्या कोरोनाच्या दिसांनी जर गव्हर्मेंट असो करता जाल्यार आमी कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचें? पंचायत अशी करता जाल्यार आमकां हे सगळ्या लोकांचो विरोध आसा ह्या प्रकल्पाक कचऱ्याच्या. कितें जालें आनी प्रॉब्लेम हे जालें हांगासर पयलीं ही शाळा आसा कळ्ळें. ही शाळा खूब जाली, 50-60 वर्सां सुमार ही शाळेक जाल्यार. मराठी शाळा? मराठी शाळा पयलीं ते 4थी पासून. आनी ही शाळेक जी जमीन आसा न्हू ती आमी बांदेकर आमच्या पुर्वजांनी आमची दान केल्ली कळ्ळें. ते पासून गव्हर्मेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर ही शाळा आसा. आज कितें जालें, पयलीं गार्बेज आतां आमचे हांगासर वाड्या वाड्यार लागीं करतात घरोघरी वचून, आनी ती गार्बेज रस्त्यार अशी दवरताले आनी टेम्पो येवन ती घेवन वयताले. आतां 3-4 दीस जाले हे गार्बेज हाडटा आनी हांगासर हाडून डंप करतात शाळेत. हय, बाटल्यो बिटल्यो बियरेच्यो हाडल्यार राशीन मारल्यात तितून. कोण डम करता हांगा सर? जे तेंचे कामगार आहात, पंचायतीचे कामगार जे आसात ते हाडून डंप करतात. तांकां आमी काल पासून विरोध केलो की तुमी हांगा गार्बेज दवरूं नाका. आमी पंचायत सांगलें आमच्या, पूण पंचायतीचे कडेन टायम ना उलोवपाक. तर मागीर म्हटलें सगळें आमी मिटींग घेतली. आतां आमी सगळे गांवचे वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांनी सगळ्यांचो हेका गार्बेज प्लांट हांगासर जावपाक कंप्लिटली विरोध आसा. एड्युकेशन डिपार्टमेंटान पंचायतीक परमिशन दिलां हांगा सर? ते आतां आमकां पळोवचें पडटलें, कित्याक ह्या गोश्टी खातीर फक्त 4 दीस जाल्यात न्हू. आमी आतां जे गार्बेज हाडून हांगासर वतात तांकां सगळ्यांक आतां सद्या बंद केल्यात कळ्ळें. म्हणजे बाय पोस आमी बंद केलें कारण हांगासर गार्बेज आमी वचूं नाका म्हणून कळ्ळें. आतां पळोवया फुडें. फाल्यां 31 तारखेक मिटींग आहा पंचायती. आमी 31 तारखेक 10:30 सुमार वयताले सगळे जाण पंचायतीन कळ्ळें. आनी तेच्या फुडलें मागीर फुडलो डिसिजन कितें तें घेतलें. पूण आमी स्ट्रॉंगली ओपोज. तुम्ही तुमचे स्थानिक पंच मेंबराक कळयल्यात ही गोष्ट? हय, सगळ्यांक चडशें खबर आहा. सगळ्यांक खबर आहा. पंचायती कडेन आमी ऑलरेडी लेटर दिल्लें पंचायतीक 29 डिसेंबर की आमकां गार्बेज प्लांट हांगासर नाका. सो कॉपी टू ऑलरेडी कलेक्टराक बिटर सगळ्यांक दिल्ले आसा
कळ्ळें पूण तेंचो रिप्लाय तेंच्यांनी आमकां कांय कळोंक ना आनी गार्बेज घालता दवरता हांगासर म्हणून एका शब्दानूय सांगूंक ना आमकां डायरेक्ट गेले आनी गार्बेज दवरली एक 2 दीस दवरली मागीर आमकां कळ्ळें की गार्बेज दवरतात तेन्ना आमी ओपोज केलें तांकां आनी बंद केली गार्बेज कळ्ळें पूण ही गार्बेज हेच्या फुडें हांगासर आसूंक जायना येवंक जायना वाड्याच्या चवथी शाळेच्या चवशी वाटेन भुरगीं हें आहात घरां आहात रेसिडेंटल एरिया आसा आनी तांकां भले वास येतलो कंप्लिटली आरोग्याच्या बाबतीन एकदम धोकादायक ही ऑलरेडी पयलीं कलेक्टर एकदां येयल्लो हांगासर आनी तेणी सांगलेलें हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळयला तुम्ही ना आमी ते कळोंक ना पळोवपाक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर येता न्हू तेंच्यांनी रिजेक्ट केल्ली शाळा कचऱ्या खातीर पूण परतून आतां 3-4 म्हयने जाले परतून आतां तेंच्यांनी परतून स्टार्ट केलें ताका आमचो कंप्लिटली विरोध आसा मनीषा मंगेशकर हांव महिला मंडळाचे मारुती मंदिराचे महिला मंडळाचे अध्यक्ष आसा कितें जालां आयज हांगासर हांगासर गार्बेज हाडून घालूंक सोदता पंचायत आनी आमी सांगल्यार सुद्दां आयकना आमचो अपोज आसा गार्बेजीक गार्बेज प्लांट हाडूंक सोदता प्लांट हाडूंक सोदता ते कितें म्हणटा ना बेश्टे सुके गार्बेज सुके म्हटल्यार फाल्यां सकाळीं ते वले हाडून घालतले कसलेच नाका आमच्या आख्ख्या वाड्याकारांचो अपोज आसा हांगर कितें शिवण क्लास भुरग्यांक बाल भवन आनी कितेंय करपाचें हेल्थ सेंटर करपाचें पुलीस सेंटर करपाचें जावं ऑफिसां सुद्दां करपाची आमचो ताका अपोज ना पूण गार्बेजीक आमचो अपोज आसा कसलेच गार्बेज आमकां हांगर नाका ह्या बाबतींत तुम्ही तुमच्या पंच मेंबराक कळयला पंच मेंबराक कळयले पंचायतूच आमच्या आयकना म्हणून हांवें MLA फोन केल्लो दयानंद चपटेबाईन म्हाका सांगला हांगर कितें तशें जावचें ना आपूण ते सगळे सांगता तांकां आनी बंद करूंक लायता म्हणून हें म्हाका तेणी सांगलां तुजे सगळे लोकांक सांग म्हणून मिटींग घे आनी अशें म्हाका दयानंद चपटेन सांगलां केन्ना तुम्ही मिटींग घेवपाची आसा आयज घेतली न्हू ही मिटींग आमी आनी आयज हांव ह्या लोकांकूय सांगलां की तेणी बाईन सांगलां म्हणून जर गार्बेज घातले जाल्यार आपूण स्वता म्हणून ते भायर उडयतलो म्हणून सांगलां काडून हांव बांदेकार वाड्याचो आयज कितें जालां हांगासर हांगासर आमची गार्बेज जी घालता हाडून ती आमकां हांगा गार्बेज नाका आनी कितें दुसरो प्रोग्राम बाल भवन पोलीस स्टेशन हेल्थ आनी कातायचे बरे कितें तरी प्रोग्राम जावचे आमी हे शाळेन शिकलेले आहात पयलीं नानाचे व्हडे शाळेन जाल्ले आहात आमचे वाड्याले भुरगे बरे शिकान भायर सर्विसेक बी लागलेले आसात पूण आमकां हो इश्यू आमकां नाका पंचायतीन हाडलेलो इश्यू नाका गार्बेजीचो आमच्या पंचायकाय आमी फोन मारलो पंचायत आपूण बिजी आहा म्हणटा येवंक आपणाक टायम ना म्हणटा हेचेर आपले 2 शब्द सांगून हांव सोंपयता कापय